Sanjay Tarolkar. I support the demand and oppose the cut motions because the demand number 65 animal husbandry. So सगळ्यात पयली आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा की एट लास्ट आमकां वेटनरी हॉस्पिटल आख्ख्या पेडण्या तालुका तेंच्यांनी प्रपोजल मूवय केला आणि बऱ्यापैकी फुडें चालू आहा ही काम आणि बेगिनात बेगीन मागता तेंचे कडेन की बेगीन फाउंडेशन स्टोन वेटनरी हॉस्पिटल लॉंग पेंडिंग नीड नेसेसिटी आहे माझ्या एंटायर तालुक्याची कित्याक आमकां हॉस्पिटलान वेटनरी हॉस्पिटल आमकां थिवी येवचें पडटलें करासोडे सो आख्खे येद्या व्हडल्या तालुक्यान आमकां हॉस्पिटल नासलें आनी आयज तुज्या खातीर मेळ्ळा तेका लागून धन्यवाद तुजे स्पीकर सर सगळ्यांनी उलयला स्ट्रे डॉग्साचेर चड उलयना पूण खरेंच कोस्टल बेल्टार आख्ख्या बिचाचेर स्ट्रे डॉग्स भरल्यात आणि अटॅक करीत आहा लोकल्सांकूय टुरिस्टांकूय तेचेर टुरिझम डिपार्टमेंट आनी तुमी दोगूय जाण बसून हेचेर सोल्युशन काडपाची गरज आहा आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी हे केला की हेचेर काम चालू करतले बेगीन बेगीन सोल्युशन पूण हे करता आसतना स्ट्रे डॉग्सूच न्हू स्ट्रे कॅटल्सूय भरलेले आहात बिचांचेर बिचारूय न्हू रस्त्यांचेर मेळटा आनी रातच्या टायमाचेर लायट जर स्ट्रीट लायट जर पेटलेली ना जाल्यार कितलेशेच एक्सिडंट जातात सो स्ट्रे कॅटल्स आनी स्ट्रे डॉग्स हेचेर मातशें लक्ष दिवचें स्पीकर सर स्किम्स म्हटल्यार आनी एनिमल हजबंड्री कितलेशेच स्किम्स आहात आनी ते स्किम्स आमी आजून पर्यंत म्हणजे कितलेशेच तेंप जालो स्किम्स हे डिपार्टमेंटांनी आहात पूण आजून पर्यंत तो जो आमकां गांवांनी पावोवपाक जाय तो आयज मेरेन पावना सो तेका लागून रिक्वेस्ट म्हाजी इतलीच आहा की तुमी फक्त पंचायत लेवल आनी बाकीचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंच्या तितक्या पुरती मर्यादीत रावूं नाकात पूण स्कुलान जे हाय सेकंडरीन 12-11 भुरगीं आहात ते प्रत्येक हाय सेकंडरीन वचून हे एनिमल हजबंड्रीचे जे स्किम्स आहात ते तितके स्किम्स तांकां तुमी एक्सप्लेन करची गरज आहा कित्याक सगळे भुरगे शिकतात ते कित्याक मागीर जॉब म्हणटात पूण स्वताच्या हिमतीर आनी स्वताच्या बळाचेर जर रावतले जाल्यार हे तुजे खरेंच स्कीम बरे आहात आनी म्हाका दिसता जर त्या भुरग्यांनी हे इम्प्लिमेंट करीत आनी सुरवात करीत जॉब आनी बाकीच्या बिझनसां हेतून चड फायदो आहा फॉर एक्झाम्पल डेरीचे सांगतना गायो ज्यो हाडटात सो म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा तुजे वेटनरीचे ऑफिसर्सूय आसतले की काही फार्मर्स कितें करतात 90% सबसिडी तुवें वाडयल्या बरें केलें बरी गोष्ट ही 90% सबसिडी म्हणजे एक गाय तेंचे 90% सबसिडी दितात पूण थोडे काही फार्मर्स आहात ते हेचे मिसयूज करतात आता हे मिसयूज कशे करतात ते आता ते हाडटना तमिळनाडूच्यान बीन गायी हाडटात ते 4 लॅक्टेशन 5 लॅक्टेशन जाल्ले गायी हाडटात कित्याक तांकां कमी रेटीक मेळटात आनी कमी रेटीक मेळ्ळ्या कारणान तुजी जी सबसिडायज रेट आहा त्याच्याहून कमी हाडटात ते वयले ते मागीर एडजस्ट करतात सो हांव कितें सांगूंक सोदता तें अंडरस्टँड करूंक जाय तुज्या ऑफिसरान तूं हेचेर नोट डावन करचें कित्याक हे सबसिडी 90% दिल्या ती खरीच युटिलायज जावंक जाय म्हणजे एक गाय कांयच न्हू म्हणल्यार 1 लाखाच्या वयर पडटा आनी जर समज तूं जर ती 10,500 जर घेवन हाडली तेणी जाल्यार तो आपले प्रॉफीट हेचेर मातशें लक्ष दिवचें कित्याक आयज आमकां गरज आहा गोंयांत मिल्क येल्ड आहा ती वाडपाक जाय मिल्क प्रोडक्शन वाडपाक जाय आनी तें प्रोडक्शन वाडटलें जाल्यार बरे क्वॉलिटीचे फार्मर्सांनी गायी हाडपाक जाय म्हणजे फर्स्ट हांव रिक्वेस्ट करता की डॉक्टर्स आनी स्पेशल वेटनरी डॉक्टर्स आहा तेंच्यांनी ते एक्झामीन करचे की प्रत्येक गाय जी येता ती फर्स्ट लॅक्टेशन वा सेकंड लॅक्टेशनाचीच आसूंक जाय जाल्यारच ते फार्मरान ते कशें आयडेंटिफाय करा कित्याक तुजे एक्सपर्ट्स आहा तेंच्यांनी करचे दुसरे गोटरी हे गोटरी फार्मिंगेचेर सगळ्यांनी दुर्लक्ष केल्लो कोणाकूच खबर ना पूण सगळ्यान बेनिफीट आनी प्रॉफीट आहा ते गोटरी फार्मिंगेन आहा आयज गोटरी फार्मिंग आमकां गांवांनी पावोवपाची गरज आहा तुजी स्कीम आहा ती 10 फिमेल गोट्स आनी 1 मेल गोट्स 1,37,000 तूं दिताय तांकां पूण खरी बरी गोश्ट आहा पूण हे पावना अजून पर्यंत लोकां मदीं पावना फार्मर्सां मदीं पावपाची गरज आहा हे स्किम्स इतले आनी इतले बेनिफीट तूं दिताय जाल्यार हे गोटरी म्हणजे गोट्स आमी भायल्यान हाडटात जे घाटा वयल्यान हाडटात आमी आमकां हेका सो ते आमकां गोंयानूच प्रोड्यूस करूं शकतात आनी गायींचे स्पेशली म्हटल्यार ब्रिडींग म्हणटात ती गायींची भायले हाडटात पळय ब्रिडींग हांगासरूच करपाक प्रयत्न करा म्हणजे हांगासले हांगा आमकां बऱ्या क्वॉलिटीचे फर्स्ट आनी सेकंड लॅक्टेशनाचेच गायी मेळूंक शकतात स्पीकर सर दुसरे डिमांड नंबर 66 फिशरीज सर परत एकदा तुमचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमच्या मांद्रे मतदारसंघात फिशरमॅन कम्युनिटी खूब आहा आनी फिश मार्केटूय आसले थोडे रस्त्यारूय बसताले पूण पयले फावट जेन्ना प्रपोजल मूव केलो तेन्ना पयले फावट आमकां हरमला
फिश मार्केट रस्त्यार आहा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या फंडांतल्यान आमकां सँक्शन करून टोटल 4 crores तशेंच बीच कोस्टल बेल्डार तेंच्यांनी सायन बोर्ड्स आनी तेतून घेतला टोटल प्रोजेक्ट तो 4 crores आणि त्यांना धन्यवाद म्हणटा की टेंडरूय ओपन जाल्लो आहा आनी बेगीन फाउंडेशन स्टोनूय जातलें म्हणजे हरमल विलेजीक आमकां आमचे फिश मार्केट बरें सारकें वेल इक्विप्ड फिश मार्केट मेळटलें तशेंच परत एकदा धन्यवाद तेंचे म्हणटा की तेंच्यांनी मॉडर्न इंटिग्रेटेड विलेज मोर्जी हांगा ओडयेकार आमचे कितें करताले बिचाचेर ओडिया एका लायनीन दवरताले विठ्ठलदास वाड्यार मोर्जे आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर जाणा कित्याक तो पर्सनली इन टच तेंच्या सगळ्या कितलीशींच वर्सां आनी तो जाणा तेंचे डिफिकल्टीज कितें आहा ते थंय ओडियो जे दवरतात हे पारंपारीक पिढ्यान पिढ्या ते वेवसाय करतात आनी अजूनय ते वेवसाय करतात आनी कितें जाता सीजन ऑफ जाल्या उपरांत ते ओडियो जेन्ना ऑफ सीजन जाता ओडियो धापून दवरतात सीजन स्टार्ट जावचे पयलीं काही थोडे नेगेटिव्ह माइंडेड लोक असतात जे गोंयकारान थंयसर लोकल नासता भायले आपलो बिझनेस प्रमोट करपा खातीर थंय तांकां हडल जाता बिचार देंवताना ते ओडियो आहात म्हणून खंय ना खंय तांकां उजो घालप तेंच्यांनी रातचे उजो घालप एवरी इयर एक नाल्यार 2 ओडियो जळयतात आनी हे करपा खातीर आतां जो ओडियां खातीर तेंच्यांनी शेड म्हाका तेंच्यांनी प्रोवायड करून दिला टुरिझम डिपार्टमेंटाची एनओसी मूव केला CRZ आनी टुरिझमाची एनओसी पूण बाकीचे एस्टिमेट करून DPR बीन सगळे रेडी आहा तेका लागून धन्यवाद तुमचे कित्याक आमच्या मोर्जेकारांचे जे ओडिया दवरपाक त्रास जाताले ते बऱ्यापैकी तेंच्यांनी हे केला म्हणजे शेड विथ अलॉंग विथ 4 मोटर्स म्हणजे होडी दर्यांतल्यान पूल ऑटोमॅटीक करतली आनी स्टोर रूम तांकां सगळे फॅसिलिटीज तेंच्यांनी दिल्या तेका लागून धन्यवाद तेंचे तशेंच केरी फिशींग विलेज ते ऑलरेडी टेंडराक घातलेले आहा केरी फिशींग विलेज तशेंच मांद्रे फिश मार्केट हे दोनूय कंबायन करून आनी आशवे शेड ओडियांक हे तिनूय कंबायन करून तेंच्यांनी तो एक टेंडरिंग एक प्रोसेस केल्ले तेका लागून खरेंच खूब खूब धन्यवाद आख्या मांद्रे मतदारसंघाच्या फिशरमॅन्स कम्युनिटीच्या वतीन कित्याक तुवें येदे व्हडले प्रोजेक्ट कितली वर्सां सगळे तेंचे डिफिकल्टीज ह्या इशू हेतूंतल्यान सॉल्व जातले स्पीकर सर दुसरे व्हेरी इम्पॉर्टंट CRZ चो इशू खूब जाता आनी स्पेशली फिशरमॅन्साक फेस करचो पडटा आनी म्हाका दिसता म्हाजो सर्वे ऑलरेडी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जाल्लो आहा अलॉंग विथ CRZ आनी फिशरीज डिपार्टमेंट आनी फक्त वास्को उरला सो वास्को बेगीन कंप्लीट जाता तो नोटिफाय करून बेगिनात बेगीन घेवचो फिशरमॅन झोन कित्याक फिशरमॅन झोन केल्या उपरांत आमकां फिशरमॅन्स पॉलिसी करूंक मेळटली जेणे करून फिशरमॅन्साची घरां आहात तांकां ती घरां बांदूंक मेळटली होमस्टे करूंक मेळटले परत तांकां बाकीचे बिझनस भायर रेस्टॉरंट जावंक आनी वायन स्टोर जावंक हे इतर गोश्टी करपाक मेळटले सो आयज काल फिशींग आहा ते टायमाचेर चलताले तशें ना जाता तितको आमकां दुसऱ्या वाटेंतल्यान तांकां सपोर्ट करपाची गरज आहा स्पीकर सर सबसिडी आमच्या फिशरमॅन्सांक सबसिडी पयलीं हेका लागून पेट्रोलाक आनी डिझला खातीर 50,000 मेळटली 7 वर्सां पयलीं आयज तांकां 30,000 मेळटा म्हणजे खर्च कितें वाडला एक्सपेंडिचर सगळें वाडला आनी आमी तेंचे पयशे देंवयतात सो रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बसोन ते 30,000चे 50,000 परत करचे तसोच तेंचो मोटर बोटीचो मोटर आहा तो 1,25,000 पडटा आनी पयलीं कोविडा पयलीं तांकां 60,000 रुपया आमी दिताले आता कोविडा उपरांत आमी तांकां 60,000 बंद केले आनी आता तांकां ते मेळना सो रिक्वेस्ट करता ते 50% तेजे मोटराचेर तुमी करचे तशेंच नेट फिशींग नेट 1 लाख रुपया एका जायेक पडटा तांकां आमी 30,000 रुपया दिताले ते खंयसर तरी 50% करपाची गरज आहा होडी एक होडी घेवपाक 3.5 लाख पडटात आनी आमी 60,000 तांकां दितात 3.5 लाखाची होडी आमी 60,000 दितात गव्हर्मेंट सो ते खंय तरी 50% करची गरज आहा स्पीकर सर 2 पॉयंट उरल्यात श्रीम्प फार्मिंग आहा तेचेर आमकां थोडो लक्ष दिवपाची गरज आहा कित्याक श्रीम्प फार्मिंग म्हटल्यार जे सुंगटां पोसता पयलीं तुका खबर आसतालें आमच्या गांवांत सगळ्याक सुंगटां पोसताले आनी ती श्रीम्प फार्मिंगाचे हे इम्पॉर्टंट हांव सांगता श्रीम्प फार्मिंग पयलीं प्रोड्यूस कशें करताले आमी ट्रेडिशनल वेन करताले म्हणजे जेन्ना पोंड सुकयल्या उपरांत 4 दीस सुकोवन ते 4 इंच क्रॅक पडोंक जाय कित्याक भितरली कुल्ल्याचो जीव नाल्यार आनी इतर जीव जो सुंगटां कारबार करतलो तो मरोंक जाय म्हणून आनी मागीर ते 2दा वॉश आवट करताले मागीर दोपारभर उदीक भरून शेणाचे पोतयो अशें घालताले कित्याक आनी परत उदीक दोपारभर भरताले शेळो जातालो आनी मागीर सुंगटां हाडून ती सोडटाले सो 1 लाख सुंगटां हाडली जाल्यार तांकां ती 1 लाख जावन ते शेळ्याचेर ते 15 दीस जगताले सो हे ट्रेडिशनल वे आमी करताले आता कितें केला आता मॉडर्नायज जाल्लो आहा आता प्रत्येक थोडे कोण करतात ते सिमेंट प्लास्टीक घालतात
प्लास्टिक घालून त्याचेर उत्पन्न तयार करतात. आता सुमार जर प्लास्टिकाचे हेचेर जायत जाल्यार प्लास्टिक केमिकल म्हणजे आमी खाता ते हार्मफूल. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवन हे हांगासर आमी ओल्ड ट्रेडिशनल वेन आमी करताले ते करचे. कित्याक 1 लाख बी घातले जाल्यार 65% फक्त जगता बी तेतुले, बाकीचे कोण ना कोण खाता नाल्यार मरता अशे गोश्टी येता. सो हांगासर तेंची सबसिडी वाडोवपाची गरज आसा. दुसरे तुजे मसल्स शिणाण्यो हे इंट्रोड्यूस केले, खरी बरी गोष्ट. शिणाण्याची हे फार्मिंग इंट्रोड्यूस पूण ते गांवांनी अजून तरी पावोंक ना. ते पावोवपाची गरज आहा. आनी लास्ट एक्वेरियम आमचो जो सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान पास जाल्लो आहा, एक म्हणजे एक्वेरियम गॅलरी म्हणटा ते सिंगापूर एक्वेरियम आहा त्या लेवलीचेर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींत एक्वेरियम येता. तेका लागून परत एकदा आमच्या मिनिस्टराक धन्यवाद. तुम्ही पळयतात GNH.